मंत्रिमंडळाची 2 कायद्यांक मंजुरी। कायदेशीर उत्तराधिकारी नाशिल्ले प्रॉपर्टी सरकाराच्या ताब्यात घेवप एक कायदो, दुसरो टेनंट व्हेरिफिकेशनाचे नेम खर करू। गोयच्या उद्देगांनी जॉबांच्यो जायराती इंटरव्ह्यू भायल्या राज्यांनी केल्यार लाखामेरेन फायन। प्रेजावूय गोंयकारांक नोकऱ्यांच्या प्रश्नाचेर मंत्र्याची जाप, आप मागता जॉब फेअर। पॅरा ऑलिम्पिक संघटना एसएजी कडे नोंद ना। प्रशिक्षण सगळ्या एथलेटिक्सांक दितले, मात पॅरा ऑलिम्पिक संघटना एसएजी कडे नोंद जाय मेरेन ग्रांट्स मेळचे ना। पोन्ने गोय ICAR वरवीं खाजन जमिनींच्या व्यवस्थापनाचो अभ्यास। 2 महिन्या भितर रिपोर्ट घेवन उपाय काडपाचे मुख्यमंत्र्याचे उतर। खाजन शेतां काबार विधानसभेत आवाज। इव्हेंटाचेर खड्डपाक सरकाराकडे घे म्हूण फंड। नॅशनल गेम्स आणि पॅरा ऑलिम्पिकाच्या जैतिवंतांक इनामाचे पयशे दिवंक फंड ना। विजयाचो प्रश्न खेळा मंत्री म्हणटात 4थी मेरेन। येरादारी मंत्र्यान टॅक्सीवाल्यांची लायली वाट, ताका काडात। टोलाचो इश्यू। एअरपोर्टार वचपी पर्यटकांक लिंक रोडाच्या टोल नाक्यार देंवोवपाची शिटकावणी। बोडगेश्वराक गाराणे। पेना दे फ्रांका कोयराच्या प्लांटा लागसार प्रायमरीच्यो क्लासी शिफ्ट। गोय मनीस हक्क आयोगाची शिक्षण संचालक आणि विद्या प्रबोधिनी स्कुलाक नोटीस। आता स्टाफ सिलेक्शन कमिशना वरवीं RDAतले रिते पोस्ट भरतले। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची जाप। RDAची कामां तडीक लावक इंजिनियरांचो उणाव। गोंयांत 3रो जिल्लो जावचो म्हूण मागणेक नेट। सभापती तवडकर म्हणटा काणकोणा, केप्यां, सांग्यां, धारबांदोड्या मेरेन जाय 3रो जिल्लो। केप्यां मुखेल केंद्र। GTDC वरवीं 70तल्या नगरगांव उस्त्या ट्युरिस्टां बरोबर गोंयकारूय घेतात रिव्हर राफ्टिंगाचे एडव्हेंचराचो अणभव। उस्त्या ते सोनाळ 10 किलोमीटर राफ्टिंग। गोंयांत पावसाचो नेट देंवता तरी 26 तारखेमेरेन ऑरेंज, 27-28 येलो अलर्ट। हवामान खात्याची शिटकावणी। आत्ता मेरेन गोंयांत 107 इंच पार, 57% मायज। वास्को रेल्वे म्हालगाडी रुळावेल्यान घसरली। रेल्वे येरादारीक आडमेळी। कांपालार जिमखाना फाटल्या वाठारात दर्यादेगेर मेळ्ळी। अनवळखी मनशाची बॉडी। पुलीस करतात चौकशी। नोव्हेंबर 2023 मेरेन 1,15,803 राशन सोसायटीवाल्यांनी घेतला। प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीमीचो लाव। गोंयांत 68 सोसायटीवाले लाभार्थी। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगणा, तामिळनाडू, कर्नाटकातल्या शेतकार फुडाऱ्यांचे शिष्टमंडळ मेळ्ळे। राहुल गांधीक शेतकारां खातीर खासगी बिलाची मागणी। काश्मीरात एंटी टेरर ऑपरेशनात 24 वरां भितर 2 सैनिकांक मरण। एका आतंकवाद्याक मारलो। उपवारा वाठारात आतंकवादी विरोधी ऑपरेशन। भारतात सध्याक 5293 EV चार्जिंग स्टेशनां। सरकाराचे आनीक 5833 स्टेशनांचे टार्गेट। गोंयांत सध्याक 33 आणि 24 टार्गेट। गडकरीची राज्यसभेत लेखी जाप। सुप्रीम कोर्टात न्यायालयाचे कामाचे वेळेत केलो बदल। दुरुस्ती प्रमाण कामाचो नवो वेळ सकाळी 10 ते सांजे 5 मेरेन। नेपाळाचे काठमांडू विमान क्रश। 18 प्रवासी सोपले। पायलट साल्वार। त्रिभुवनसावन पोखरा वताले विमान। टेक ऑफ जातनाच अपघात। आदींच आशिल्लो बिघाड। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 प्रमाण भारत 82व्या नंबराचेर। आदी आशिल्लो 81व्या सुवातेचेर। आदी 61 जाल्यार आता 58व्या पोझिशनाचेर पावलो भारताचो पासपोर्ट।